बजेटाच्या हायलाइट्स तुमच्या मुखार दवरपाक तुम्ही सगळ्यांनी पळयला वाचता आसतनाच मेन प्रायोरिटी बजेटाची आशिल्ली ती मायनिंग रिजम्पशन, ओके, एडवेंचर आनी इंटरलँड टुरिजम, मेडिकल टुरिजम, इको टुरिजम, ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस ह्यो बजेटाच्यो प्रायोरिटी आशिल्ल्यो. पर कॅपिटा इनकम गोयच्या 5.92 lakhs, which is the highest in the country. Okay, GST collection has crossed the protected revenue of considering the 14%. The growth is the first time since the implementation of the GST. Okay. We are coming up with the settlement scheme, Sabka Vishwas. This scheme ज्यात पद्धतीची स्कीम वॅट, CST, लक्झरी टॅक्स ही जी स्कीम उरल्या जाता तिके बेगीन फाटली लॉंग पेंडिंग 15 वर्सांपासून म्हणजे लोकांचे लॉंग पेंडिंग इश्यूज आसा ती फुडल्या खरें म्हणल्यार 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात बट थोडोसो लागतालो पिरियड चड दितले बट वन टायम तेजी कितें तरी एक स्कीम बेगीनच म्हणजे मार्च म्हयन्याच्या पयलीं आमी लॉन्च करता. GDP growth peaked at 8.6%, revenue surplus 353.61 crores, budgetary allocation 21,056.36 crores, revenue expenditure it is 14,906 crore, capital expenditure 569.32 crores. Okay, main is the Chief Minister Apprenticeship Scheme through the Goa Human Resource Development Corporation. Goa Chief Minister's Apprenticeship Scheme ही स्कीम ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन सुद्दां जे आसता तांकां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा तशेंच प्रायवेट इंडस्ट्री, बँक्स ह्या सगळ्या सेक्टरांनी घेवप हो आमचो उद्देश आसा. म्हणजे एक वर्क कल्चर डेव्हलप करपा खातीर गोंयांत पोस्ट ग्रॅज्युएट जालो भुरगो किंवा इंजिनियरींग जालो जाल्यार हांव बेकार आसा म्हणटा तो खंयच बेकार उरचो न्ही. प्रत्येक पास आउट जाल्लो भुरगो जो आसा हो एप्रेंटिसा सकयल 1 वर्स तरी कामाक वचो जेणे करून वर्क कल्चर डेव्हलप जातलो आनी ऑटोमॅटिकली ताका प्रायवेटानूय बी फाल्यां सकाळी बरो काम करता म्हणून ताका एब्जॉर्ब जावंक शकता. इनिशियली हेका आमी प्रोविजन केलां. आमचें म्हणणें आसा की केंद्र सरकारची स्कीम आसा विच इज 1,500 गिविंग फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट. वी आर ऑल्सो पुटिंग आवर शेअर्स एंड वी आर आस्किंग फॉर द प्रायवेट कंपनी टू पुट देअर शेअर एंड गिव द गुड हॉनरेरियम एंड विच इज फॉर द 1 year. आमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी सुद्दां एप्रेंटिसशीप करपा खातीर घेतले. ज्या फाटल्या 2 वर्सांक सुद्दां जे ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन आसा तांकां इन्क्लूड करपाचो प्रयत्न आसा. टप्प्याटप्प्यांनी स्कीम डिझायन करून वेवस्थीत रित्या एप्रेंटिसशीप खाला हाका घेतले वतले. आज पर्यंत पुराय देशात गुजरातान ह्या पद्धतीची चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप स्कीम ही इम्प्लिमेंट केल्ली आसा. गोवा इन्स्टिट्यूट फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन इन लायन विथ द नीती आयोग ह्या पद्धतीचे आमी इन्स्टिट्यूशन हे स्थापन केलां. Infrastructure project Zuari Bridge completion by the December 2021. Okay, Goa Southern at New Delhi, accounts building at Karwari. Okay, then district library Mapsa, bridges at Vithalapur, Maye, Harwale, Sakri, Paikul, Valsai, and Hodar at Kudsada. Okay, then JD building at Pato, which will be again iconic building. The design stage sadhya asa consultant float kela. It is one of the tallest building in the state. ह्या पद्धतीची बिल्डिंग करपाचो आमचो मानस आसा. वॉटर सप्लायच्या बाबतीत 27 MLD एट ओपा, 10 MLD एट म्हैसाळ, ताज्या उपरांत साळावलीम इरिगेशन, सांगे आनी पियो हांगासर रुरल एरिया वॉटर सप्लाय स्कीम. म्हादईच्या वेगवेगळ्या बंधाऱ्या आनी हे बांदपा खातीर 50 crores रुपीजचे प्रोविजन हे आमी केलां. डिसेल्टिंग ऑफ साळ रिवर, म्हापसा रिवर, कोलवाळ क्रीक रिजुनवेशन आनी सांतिनेज नाला. स्पेशल पंपिंग स्टेशन एट पणजी. पणजेन फाल्यां फाटल्या दिसांनी फ्लड लायक सिच्युएशन जाल्लें त्या खातीर स्पेशल. ओके, इन एग्रीकल्चराच्या बाबतीत ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी सुरू करपाचो आमचो मानस आसा. इट वील टेक लॉंग टायम बट ते आतां पासून जर आमी प्रोविजन दवरीत जाल्यार ती सुरू जावंक शकता. GI टॅगिंग फॉर द लोकल ब्रँड आमी GI टॅगिंग करपाक सुरू केलां. ओके, श्रम सन्मान ही नवीन स्कीम आमी इंट्रोड्यूस केल्या. श्रम सन्मान हेजो अर्थ जे हार्ड वर्किंग लोक आसा म्हणजे शेतकाऱ्यांक ज्या पद्दतीन लेबर मेळना ह्या पद्दतीन लोक काम करता तांकां श्रम सन्मान ह्या नांवान येवजण आमी सुरू करतले. तेजे सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स जे आसा आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक फ्रेम करपाक लायल्या. नवीन स्कीम आमी श्रम म्हणजे कश्ट करतल्याकूच पयशे मेळपाक जाय. फुकट पयशे मेळपाचे थोडेशे बंद जावन जो काम करपाक तयारी आसा अशा लोकांक पयशे मेळपाक जाय. ह्या आदाराचेर श्रम सन्मान ह्या पद्दतीची स्कीम आमी लॉन्च केल्ली आसा. ओके,
त्याच बरोबर एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सायन्स आमी नवीन वेटरनरी हॉस्पिटल सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. स्टे कॅटल स्कीम आतां पर्यंत पयशे पंचायत आनी म्युनिसिपालिटींतल्यान वयताली ते सोडून सुटसुटीत जावची चड NGOज सगळींच कामां सरकार करूंक शकना. त्या खातीर स्टे कॅटल जे आसा गोंयभर जी गोरवां रस्त्यार भोंवता हांकां वेगवेगळे NGO हे फुडें येवचे आनी तांच्यांनी ह्या गोरवांक पोसपाचो आनी तातूंतल्यान उत्पन्न तयार करपाचो प्रोजेक्ट तयार करचे. गोंयांत आतां पर्यंत 4 आसा, लोकांनी वचून पळोवचे. त्याच धर्तीचेर 40 मतदारसंघात सुद्धा एक प्रकल्प आयलो जाल्यार तितके मोठे रिसोर्सीसूय तितूंतल्यान निर्माण जावपाक शकता. त्या खातीर ती स्कीम ही नवीन आनी सुटसुटीत केल्या जेणे करून खूब NGO ह्या स्किमींतल्यान येवपाक जाय. टुरिजम हांगासर आमी फोकस इको टुरिजम, इंटरलँड टुरिजम, एडवेंचर टुरिजम, मेडिकल टुरिजम हाजेर फोकस केला. हांकां रजिस्ट्रेशन आनी तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्स दिवपाचें थारायलां. ओके. टुरिस्ट गायड सपोर्ट स्कीम आमी नवीन स्कीम टुरिस्ट डिपार्टमेंटान लॉन्च करता वीच इज अ टुरिस्ट गायड सपोर्ट स्कीम. म्हणजेच गोंयचो तरणाटो जो बेकार आसा ताका टुरिस्ट गायड म्हणून ट्रेनिंगूय दिली वयतली, ताका मिनिमम ऑनरेरियमूय मेळटलें आनी जो कोस्टल लायनीचो टुरिस्ट इंटरलँड व्हरपा खातीर एखाद्या वेळी तांणी बस घेतली जाल्यार ताकाय तोय सपोर्ट केलो वयतलो. तरणाट्यांक नवीन रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपा खातीर टुरिस्ट गायड सपोर्ट स्कीम which we have launched to the tourism department. Theme park, amusement park, वेगवेगळे कडेन जे private players they are ready to invest on a PPP mode. We are coming up with the amusement park, theme park. ह्या वेगवेगळ्या इंटरलँड गांवांनी मोठ्या प्रमाणात वेळ पडलो जाल्यार सरकारूय त्यांच्या बरोबर टायअप करून अशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट हाडपाची आमची तयारी आसा. हेरिटेज सर्कीट जे आमी जे म्हटलां सांखळे, सांगे, बोंडला अशा पद्धतीची नवीन हेरिटेज सर्कीट ही सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न आसा जेणे करून टुरिजम इंटरलँड वचपाक लागतलें. सोशल सेक्टर आनी ट्रायबल वेलफेअर खंयचीच स्कीम आमी बंद करूंक ना. एक सुद्दां सगळ्यो स्किमी येवजण्यो आमी चालू दवरल्या. पण तरी सुद्दां आमी 25,000 वेटिंगाचेर आशिल्ले गृह आधार हांकां आमी फुडल्या 31 मार्च पर्यंत म्हणजे 10,000 पयल्या टप्प्यान आनी 15,000 दुसऱ्या टप्प्यान हांकां रोखडेच सँक्शन केले वयतले. उलटपेक्षा सोशल वेलफेअरान आमी सहायता स्कीम ही थोडीशी मॉडिफाय स्वावलंबन स्कीम ही थोडीशी मॉडिफाय केला. सहायता स्कीम वीच इज फॉर द ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन म्हणजे गोंयांत जे पारंपारीक वेवसाय आशिल्ले पारंपारीक वेवसायान सगळे येतात सुतार काम पासून ते सोनार काम पर्यंत. ह्या सगळ्या जाणांक नवीन स्कीम आमी लॉन्च करता तांकां सपोर्ट करून तांच्यांनी आपलो बिझनेस फूल फ्लेज करचो म्हणून सहायता स्कीम आमी लॉन्च करता. स्वावलंबन स्कीम फॉर द आर्टिजन ओके ही आमी लॉन्च करता. ओके. अंगणवाडीचे वर्करांचें वय आमी 60 वयल्यान 62 व्हेलें. तांचें मानधनूय आमी वाडयता. कोऑपरेटिवान आमी थोडोसो प्रोविजन ज्यो सोसायटी दबगाई गेल्या बुडपाच्या स्थितीत आसा आमी सध्या मॉनिटरी प्रोविजन केला. फुडें कितें करपाचो ताजेर आमी विचार करता. लेबर वेलफेअर फंड वेवस्थीत रित्या आमी युटिलायज करतले. इंडस्ट्रीच्या बाबतीत शटल बस सर्वीस म्हणजे वेगवेगळ्या डेस्टिनेशना वयल्यान वेगवेगळ्या हितूर IDCनी शटल बस सर्वीस जी आसा ही सुरू करतले टू अगेन प्रमोट द लोकल यूथ फॉर द प्रायवेट इंडस्ट्री. काम जॉब मेळचे कारण आतां प्रॉब्लेम आसा खूब भुरगे वचूंक तयार आसा बट बस सर्विसीस ना. इन 3 शिफ्ट वी आर स्टार्टींग. हाजो पयलो प्रयोग म्हणून फाटल्या वर्सभरांतल्यान आमी सांखळेंतल्यान सुरू केल्या. ऑलरेडी ती चलता. व्हेरी गुड रिस्पॉन्स आमकां त्या बसीक मेळ्ळा. इतर भागांतल्यो अशाच पद्धतीच्यो शटल बस सर्विसीस सुरू करपाचो IDCच्या माध्यमांतल्यान आमी हे दवरला. इन एड्युकेशनच्या बाबतींत आमी IIT NIT स्कूल ऑफ लॉ आसा. सगळ्यांत व्हडली गजाल जी आसा इट इज अन इंडस्ट्रियल इंटर्नशीप फॉर टिचर्स एंड स्टुडंट्स. आमकां इंडस्ट्रीनी कसली गरज आसा ताच्या खातीर टिचर्सूय बी इंडस्ट्रीनी वचून ट्रेनिंग घेतले फॉर द हायर एड्युकेशनचे. वी आर मेकिंग देम कंपल्सरी and while studying the students will also 3-month internship in industry which will be again compulsory in a different industry. त्या सेक्टरांतल्या इंडस्ट्रीक वतले. गोवा प्रायवेट युनिवर्सिटी एक्ट आमी ऑलरेडी बिल इंट्रोड्यूस केला. एक्ट करता सो दॅट so many private industries which is again we are promoting Goa as an educational hub. We are promoting Goa as an educational hub. प्रायवेट युनिवर्सिटीज हांगासर वेगवेगळे येवपाक इंटरेस्टेड आसात ते बऱ्यापैकी हांगासर येवपाक शकतले.
गोवा आर्किटेक्चर कॉलेज आणि गोवा आर्ट कॉलेज हांगासर आमी दोनूय कडेन पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सीस हे ऑलरेडी त्यांच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कळिल्ले आसा. फॉरेस्टाच्या बाबतींत आमी फॉरेस्ट रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आणि बायोडायवर्सिटी पार्क वेगवेगळे कडेन डेव्हलप करता. ओके. Reconstitution of the state finance commission regarding the local bodies. We are introducing the small professional tax, बारीक सो professional tax to list out at least गोंयांचा आमी थोडोसो ल्हानसो इंट्रोड्यूस करता. Training for the local body staff उरतले. We are empowering the जिल्हा पंचायत by giving them additional powers. Okay. Again we are beautification of the लोहिया मैदान आमी हे धरून हातान घेतलेले आसा. हेल्थ सेक्टरांत आमी again we are in the super specialty hospital, cancer research hospital and district hospital. Long pending issue of district hospital Margaon हे जाता तितके बेगिनात बेगीन complete करतले. We are proposing to be the medical college in the South Goa district. In the vision with the Niti Aayog, they are proposing the one college in each district. Okay, so we are proposing on PPP mode in a South Goa district. We are proposing it. Okay. आयुष मेंटल हेल्थ केअर क्लिनिक वी आर स्टार्टिंग. आम्ही रोखडेच बेगिनात बेगीन आमच्या रायबंदच्या हॉस्पिटलान ह्या पद्धतीचे क्लिनिक विथ आयुष डिपार्टमेंट वी आर स्टार्टिंग. ओके. आर्ट अँड कल्चरच्या मार्फत कला भवन एट म्हापसा, पेडणे आणि सांगे. ओके. आणि सेटअप द न्यू गोवा म्युझियम. सध्या आमचो गोवा म्युझियम बंद आसा. अंदूच्या वर्साक आमी गोवा म्युझियमाचे काम हे बेगिनात बेगीन सुरू करतले. इन स्पोर्ट्स वी आर होस्टिंग द नॅशनल गेम्स. In home department, we are the integrated inspection plaza at all entry points. Okay, to keep the check on each and everything. It is an integrated inspection plaza, we mean to say. आमी गोंयान येवपी दूध आसतलें, नुस्तें आसतलें, लिगल इल्लीगल जे कितें सगळें येता ताजेर एक चॅक दवरपाक आनी टू फॅसिलिटेट द ऑल द व्हेकल्स. प्रत्येक कडेन म्हटल्यार आतां ही गाडी आडयता, थंय गाडी आडयता, ह्यान फुडें ते जावचें ना. एकूच कडेन एकदांच तेजे डॉक्युमेंट चेक केले वतले आनी वील गिव देम वन एंट्री पास देर ओनली सो दॅट दे कॅन एंटर इन टू द स्टेट. वायल गोईंग आउट ऑफ द स्टेट वील रिमूव दॅट ऑन दॅट बेसीस. म्हणजे टू फॅसिलिटेट दॅम इन शॉर्ट वी आर डुईंग दीस. Information and publicity state of the art convention center of the 5,000 capacity at Gana Paula under the information department. Okay. Implementation of the advertisement policy, introduction of the Goa journalist bill we are introducing for the coming next assembly. Waste management च्या बाबतीत planned is from convert the plastic waste to fuel आमचो पेडणे हांगासर जाता. एनएस कॅपॅसिटी. ट्रान्सपोर्टच्या बाबतीत 50 इलेक्ट्रिकल कदंबा बसीस आमी घेता. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द म्हापसा केपें सांगपाचो उरलेलो एक म्हणजे वास्को बस स्टँड आमचो कंप्लीट जावपाचो आसा. वास्को मडगांव मडगांवूय बी आमी घेतलेलो आसा ऑलरेडी. तो बजेटाच्या हितून येवं नासलो बट वास्को एक, मडगांव एक, बिचोले एक, सांखळे एक हे बेगिनात बेगीन कंप्लीट जातले. ओके. सिव्हिल एव्हिएशनच्या बाबतीत ऑलरेडी मोपाचें काम परत एकदा नेटान सुरू जालां आनी तें आमी 2022 पर्यंत कंप्लीट करतले. स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर इन एव्हिएशन वी आर स्टार्टिंग. ओके. आणि रिजम्पशन ऑफ मायनिंग वन्स अगेन. म्हाका दिसता टॅक्स प्रपोजलच्या बाबतीत तुमच्या लक्षात आयलें आसतलें आमी ल्हानसो टॅक्स जो आसा पळय न्ही पयशे खंयसरूच सामान्य मनशाच्या तकलेचेर मात सुद्दां वजें न दवरता, सामान्य मनशाक खंयसरूच त्रास न करता आमी बजेटाची तारेवरची कसरत करपाचो जो प्रयत्न केला तितून आर्थीक बोजे हे सामान्य मनशाचेर खंयसरूच पडचो ना हाची खबरदारी घेतल्या. ताका लागून आमी थोडोसो एक्सायज ड्युटीज आनी फीज थोड्योश्यो वाडयल्या. आमी स्टॅम्प ड्युटी थोडीशी वाडयल्या. आमी लँड रेट्स जे आसा पळय ते रिवायज केल्या माझें म्हणणें आसा. आनी अगेन द कन्वर्जन फीज वीच इज अगेन रिलेटेड आसा ताकाच सब्जेक्ट ऑफ आनी थोडीशी कोर्ट फीज मिनिमम. ह्यो तिनूच गजाली जर पळयत जाल्यार आमी खंयसरूच कांयच ना पेट्रोल ना आनी कितें वाडोवंक ना.